आयज आमी स्टेटहूड डे मनयता आनी त्या खातीर ही सलग कार्यावळी तुमच्या मुखार आमी प्रुडंटाचेर घेवन येता. इतल्यो बऱ्यो कार्यावळी, इतली बरी इन्फॉर्मेशन अँड पुराय प्रुडंटाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक स्टेटहूड डेच्यो म्हळ्यार घटक राज्य दिसाची हुनहुनीत परबी. आमकां सगळ्यांक खबर आसा 1987 30 मे 1987 ह्या वर्सा सावन आमकां घटक राज्य गोंय हे घोशीत केले आनी त्या दिसाच्यान आमी मनयतात. आमच्या बरोबर ह्या वेळार ह्या सेगमेंटान म्युजिकाचेर उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर गोंयचे एक नामनेचे गायक आसा आनी तांची वळख तर सगळ्यांक खबरूच आसतली. ते कितें करतात गायनाच्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी कितली नामना कमयल्या ती. येस, आमच्या बरोबर आसा प्रवीण गांवकर सर. सर, वेलकम टू द शो. वेलकम. नमस्ते. नमस्ते सर. सर, सगळ्यात आदी तुमकां घटक राज्य दिसाची हुनहुनीत परबी सर. तुमकांय मी सगळ्यांक. देव बरें करूं सर. सर, आमी म्युजीक क्षेत्रांत गोंय कितले फुडें आसा हें खूब पयलीं पासून पळयल्लें आसा. म्हणजे गोंयचे जायते म्युजिशियनान बॉलिवूड इंडस्ट्रीन सुद्दां म्युजीक दिल्यात किंवा आमचे म्युजीक किंवा आर्टिस्ट जे आसा तांकां अख्ख्या गोंयान पूर्ण भारतान अख्ख्या विश्वान वळखले वता अशे आर्टिस्ट आसा. सो ही जर्नी तुमी कशी कितें पळयतात सर? अच्छा, तशें पळोवपाक गेल्यार गोंय ही कलाकाराची खाण म्हणटा आणि ह्या मातीन एक वेगळो एक गूण आसा की हांगचे कलाकार हे जगप्रसिद्ध जालात. हांगचे कलाकार गायन क्षेत्रात तर खूपच नाव कमयलां. जर आमी आतां लिबरेशन काळ धरलो किंवा ताचे पयलींचो काळ धरलो, पयलींचे आमचे हांगचे सगळे जे बरे बरे गायक बॉम्बे गेले आणि थंय तांणी स्वर साधना केली, शिक्षण घेतलें आणि खूब मोठे कलाकार जाले. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरी आमोणकर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, रामदास कामत, आमचे अजित कडकडे अशे खुबशे गायक हांगच्यान गेले. पंडित सुरेश हळदणकर जे नाव खूब मोठे आशिल्लें, पंडित प्रसाद सावकार, हे एक काळ आशिल्लो तो हांगच्यान ते सगळे भायर गेले. गोंयाक तांकां तशें शिक्षण मेळना किंवा तशी स्कोप नाशिल्लो. पण ताजे नंतर हळूहळू गोंयाक आतां हळूहळू ताजी जी शिक्षण दिवपाची जी संस्था निर्माण जाली आणि तातूंत कला अकादमी, स्वामी विवेकानंद सोसायटी अशी संस्था पणजीन स्टार्ट जाल्यो, स्वरमंच मडगांव स्टार्ट जाली आणि हळूहळू गायन क्षेत्रांत जे शिक्षण जाय ते मेळपाक लागले. त्या संस्थेन बरे कलाकार आयले, बरे गुरू आयले आणि तांणी एक नवीन पिढी हांगा गोंयाक तयार केली, जो प्रवास आतां सुरू आसा. बरोबर सर. तुम्ही जेन्ना ही नांवां जेन्ना सांगली म्हळ्यार मोगूबाई कुर्डीकर म्हणा किंवा जितेंद्र अभिषेकी, एक केसरीबाई केरकर, खूबशीं हय नांवां आतां आसा पण यात नांव येना. बरोबर तापरमल पर्वतकर आसा. बरोबर सर. ह्या एक तपस्या आसताली किंवा तेंच्यांनी पुराय झोकून दिल्ले आपल्या म्युजीक क्षेत्रांत अशें आमकां एक डेडिकेशन दिश्टी पडटालें. आयज तें डेडिकेशन तुमकां कमी जाल्लें अशें दिश्टी पडटा बीन? सामकें कमी जालाच. एक 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 बाजून आमकां गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी दिता, कला अकादमी सारकी संस्था स्थापन केली, बरे गुरू आयले किंवा आत्ताच्या काळान गेले 15-20 वर्षान आता गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक स्थापन जाला, जी गोवा सरकारान स्थापन केली. पण हे जी संस्था आसा त्या संस्थेन अजून पर्यंत असो पूर्ण वेळ झोकून दिल्लो किंवा डेडिकेटेड असो आर्टिस्ट तयार जालो ना, ही खंत आसा. आणि म्हाकाय ताजी दुःख आसा, कारण हांव स्वता कला अकादमीचो स्टुडंट, पण सायमल्टेनियसली हांव धेंपो कॉलेजीन लेक्चरर म्हणून काम करतालो. सो पूर्ण वेळ झोकून दिवपाक जालना. पण आतां हांवें जॉब सोडला आणि आता हांव पूर्ण वेळ संगीताच्या साधनेन व्यस्त आसा. पण सगळ्यो सोयी मेळ्ळ्यो, सगळी सुविधा मेळ्ळ्यो, पण जशें तुवें म्हणलें आतां की जी साधना करून जी नामणां मेळोवपाक जाय आशिल्ली आणि जो एक मोठो कलाकार जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना. आणि ही वस्तुस्थिती आसा. ताचे खातीर प्रयत्न करपाक जाय आणि फुडें कारण कितें जाता, सगळी सोयी मेळटात आणि आजकालचे जे स्टुडंट्स जे शिकतात ते चडशे स्टुडंट्स जॉब मेळपाचे खातीर शिकतात अशें म्हाजें म्हणणें आसा. स्वतंत्र गायक जावन तो गायक म्हणून फुडें येवपाची खूब कमी स्टुडंट म्हाका दिसता. पण जे शिकतात ते फक्त जॉब मेळपा खातीर किंवा एक खंय तरी संगीत शिक्षक किंवा अशीच तांची एक धारणा आसता, जी धारणा सुदारपाक जाय. आणि
जे पयलींचे आमचे कलाकारांनी जी नांव मेळयलें गोमंतकीय कलाकार म्हणून गोंयचे कलाकार जे जे भारतभर आनी जगभर प्रसिद्ध जाले अशें जावपाक जाय त्या दृश्टीन हांवूय प्रयत्न करता. आणीक हांवें बी एक आतां एक आमची अकॅडमी स्टार्ट केला की जाचो मेन उद्देश आसा की एक प्रोफेशनल म्हणजे परफॉर्मन्स ओरिएंटेड गायक तयार जावप, क्या बात आहे. जॉब ओरिएंटेड न्ही. बरोबर म्हाका दिसता आयच्या काळान ही गरज आसा. आनी आमी जेन्ना हिस्ट्रीन वयता किंवा पास्टान वता तेन्ना जायती अशी गाणी जी म्हळ्यार आमच्या फ्रिडमा खातीर जावं म्हणजे भावा तुका याद आसा 18 जून किंवा बंदखणीची देवळां जाली, ह्यो सगळ्यो कविता सुद्दां आयज सुद्दां एक कांटो उबो करता आंगाचेर कारण ही आयकता तेन्ना. ताज्या फाटलें रिजन कितें दिसता सर तुमकां? एक मना पासून एक खंय तरी कळवळ आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी एक अटॅचमेंट दिश्टी पडटा, गोंयच्या खातीर अटॅचमेंट दिश्टी पडटा, लोकां कडेन अटॅचमेंट दिश्टी पडटा. ह्यो तुमकां याद करता आसतना कितें दिसता सर? प्रतिभावान कवी बाबा बोरकर बरोबर. आणि प्रतिभावान संगीतकार पंडित जितेंद्र अभिषेकी हे दोगांय एकट्यान आयले हम्म, हम्म. आणि गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें गांव. हे एक गाणें अमर गाणें निर्माण जालें बरोबर. जे आमकां आज सुद्दां गायतना खूब बरें दिसता. सारकें. तुम्ही तशें म्हणलें की ते गाणें आयकून आंगार कांटो येता. त्या लोकांनी ते पळयलें पारतंत्र्यान आमी जेन्ना आशिल्ले जेन्ना कितें जालें आनी मागीर स्वातंत्र्य मेळटरीत कितें दिसलें आमकां ते तांचे अनुभव तांणी त्या शब्दान व्यक्त केले बाबा बोरकरान. आणि अभिषेकी बुवान ताका इतली सुंदर चाल दिली. तर खरेंच ही अशी गाणी त्या टायमार तयार जाली. अजून एक म्हाका आतां हालींच गाणें हांवें तें आयकलें बा मनोहरराय सरदेसायान बरयल्लें की भारत भूच्या सिंधू तीरावर वसला आहे गोमंत माझा. गोमंतक. हा गोमंत म्हणजे एक खूप गाणी बरी आसा आणि माझे मनान आसा तुम्ही आता म्हणले म्हणून की ही दोन गाणी म्हाका परत व्यवस्थित म्हणजे तीच चाल देऊन ताजेर एक वेगळे एक चित्रण करपाचे आणि सबंद गोंय तातूंत दाखोवपाचे असो माझो एक विचार आसा. क्या बात आहे. खरं म्हणजे आमी आतां 60th इंडिपेंडन्स म्हणजे आमचे लिबरेशन आमी सेलिब्रेट करता त्या निमित्तान म्हाका ते करपाक आसा. पण ही गाणी खरीच ते त्या त्या वेळार ते जगले आणि ती उतरां थंय भायर आयली आणि त्या उतरान एक अभिषेकी बुवान खूप बरी चाल दिली. बरोबर. बरोबर आसा. म्हाका दिसता हे सुद्दां म्हजें फेवरेट सर गाणें भारत भूच्या सिंधुतुरावर सुंदर माझा गोवा. कारण आमी जेन्ना ह्यो कविता आयकता तेन्ना गोंयचें एक चित्र आमच्या फुड्यान उबें जाता जें फक्त आयज काल बॉलिवूड किंवा टीव्हीचेर दिसता इतलेंच गोंय न्ही जाल्यार पवित्र धरती अशें आमचें गोंय हाजें एक चित्र आमकां हे गाणी आयकतना उबें जाता. सर आयज ह्या वेळार जेन्ना आमी म्युजीक क्षेत्र जेन्ना पळयता कितें गरज आसा कितें आमी इम्प्रुवमेंट करपाक जशें दिसता तुमकां? कारण आमकां घटक राज्य जाल्या उपरांत आमकां जी सुविधा आमकां सगळ्यो मेळ्ळ्यो पूण ताजो उपयोग बरे तरेन जाता काय ना किंवा कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय? बरोबर आसा. खूप बरो प्रश्न असो. जेन्ना हांवें म्हणल्यार आतां आमचे कडेन बरी दोन संस्था आसा एक कला अकादमी आणि दुसरी संस्था आसा गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक. गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक हो एक डिग्री कोर्स आसा. तातूंत BA म्हणजे बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट आणि मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स असे दोन म्हणजे ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस अवेलेबल आसा. भुरगे ऍडमिशन घेता पूण जशें हांवें म्हणलें की तांची एक ध्येय आसता की कशें करून एक जॉब मेळपाचो. जी जी जो जी कला सादर करपा खातीर जी एक साधना जाय किंवा ताजे परिश्रम जाय ते दिसना. हांव अशें म्हणना की टॅलंट ना, टॅलंट आसा. कला अकादमीची गोष्ट जरा वेगळी आसा. म्हणजे पयलीं आतां म्हाजी जरी मत आसा की पयलीं आमच्या कला अकादमींत बरे बरे गुरू आशिल्ले. आतां वायट गुरू आसा अशें म्हणना पूण त्या टायमार जे आशिल्ले पंडित आठवले बुवा, पंडित बबनराव हळदणकर, म्हाजे गुरू पंडित कमलाकर नायक, अशी एक टीम तेन्ना आशिल्ली. ताजे पयलीं पंडित रत्नकांत रामनाथकर हे गुरू जे आशिल्ले हे प्रतिभावान गुरू आशिल्ले आणि त्या टायमार तो एक जो माहोल आशिल्लो कला अकादमी तो म्हाका आतां दिसना. आत्ता सध्याचो जो कला अकादमीचो एक एकंदर माहोल आसा तो खंय तरी म्हाका खंय तरी लॉस्ट असो दिसता. आणि जे भायले आमचे बरे हिंदुस्थान शास्त्रीय संगीत हे गोंया पुरते गोंयचेच गुरू आसपा जाय की गोंयान शिकलेच
थंय गुरू आसपाक जाय हो जो एक मदीं एक विशय आयलो तो चुकीचो आशिल्लो. कारण हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हे खूब व्हडलें संगीत आसा आणि भारतभर बरे बरे गुरू अवेलेबल आसा, तांचे मार्गदर्शन अवेलेबल जावपाक जाय आणि ते पयलीं जातालें तें आतां जायना. सो असो एक टोटल एक स्ट्रक्चर किंवा एक प्रोग्राम तयार करपाक जाय जेणे करून कंटिन्युटी म्हणजे गोंयचे भुरगे जे शिकतात तांकां शिक्षणा बरोबरच भायले गुरू येवन मार्गदर्शन करता किंवा भायले गुरू येवन तांची परत परत उजळणी घेता आणि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जावपा दृश्टीन मे बी गायक मे बी वादक तो तयार करपा खातीर एक ओव्हरऑल एक प्रोग्राम आणि ताका एक टार्गेट बेस्ड प्रोग्राम म्हणजे 5 वर्षांन हे 2 आमचे किंवा हे 4 गायक तयार जातले, हे 4 तबला वादक प्रोफेशनल तयार जातले, असे एक टार्गेट ओरिएंटेड प्रोग्राम तयार करपाक जाय. तसो अजून म्हाका विचार दिसना. खरें म्हणजे येदोळी वास्तू इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां अवेलेबल आसा. गोंय सरकार ताचेर खर्चूय करता पण त्या दृश्टीन तो विचार अजून जायना. एक वेळ आशिल्लो पण तो आतां खंड पडला अशें म्हाका दिसता. मे बी म्हाजेर ह्या वक्तव्याचेर म्हाजेर टिकाय जावंक शकता पण जे दिसता ते हांव उलयतां बरोबर की बरोबर तसो प्रयत्न जायना. बरोबर हय. सर. जे दिसतात ते ॲक्च्युली खरेंच गोष्ट आहा जी दिसता ते तुमी जेन्ना उलयता तेन्ना सगळ्यांक कळटाय बीन हा ही वस्तुस्थिती तशी आसा म्हूण. पूण हे आमी बाकीच्या गोश्टी बद्दल जाले पूण घरच्यांचो सपोर्ट सुद्दां तितलोच गरजेचो आसता. कारण आयज काल खुबशे पेरंट्स म्युझीक म्हटलें काय पयलीं ताका शिकोवनी बाकीचे म्युझिकाक हे मागीर एक थर्ड ऑप्शन बीन अशें दवरपाचो खूब कमी आसा फॅमिलीज ज्यो म्युझिका खातीर भुरग्याक हा बाबा ताका करुनी करियर अशें खूब कमी आसा. सो ती मेंटलिटी आयज काल चेंज जाल्ली अशी दिश्टी पडटा की हा बाबा भुरग्यांक मातशें फाटीं दवरता म्युझिकेंतल्यान बीन. अजूनही ती मेंटॅलिटी असा म्हणजे संगीत हे दुय्यमच अशी धरले जाता पण काही पेरंट्सांक जसे आमी फास्ट फूड म्हणटा तसे रोखडेच एक कलाकार करपाचे असता आणि आजकाल रियालिटी शो मुळे हे खूप जाला की सारकें. तांकां दिसता की ताणें गाणें शिकचें आणि पटकन ताका टीव्हीचेर येवचें ताका पब्लिसिटी मेळची आणि आज तर आजकाल खूब माध्यमां अवेलेबल आसा युट्यूब चॅनल आणि आजकाल चल्लाय बी तशें की रोखडो येता कोण तरी कीबोर्ड आणि हे वाजयता आणि आपली गाणी सादर करता आणि तात्पुरती प्रसिद्धी घेता. सारकें. पण संगीत हे खूप खूप वेगळें आसा. ताका साधना जाय, ताका शिक्षण जाय, गुरू मुखार बसून ती मार्गदर्शन जाय, बरोबर. ताजी कंटिन्युअस प्रॅक्टीस जाय, जसो अभाव आतां दिसता. आणि आज ह्या गेली 2 वर्सांक तर कोरोनान आमची सगळ्यांची वाटच लायिल्ली आसा. तरी आसतना प्रत्येकाक ही खूब बरी संदी आसा की ताणें घरा कडेन बसून खूब रियाज एक्झॅक्टली. करचो. जे शिकला ताजो रियाज करचो. आजकाल फॅसिलिटीज खूप अवेलेबल आसा. तुम्ही आता घराकडे बसून ऑनलाईन सुद्धा शिकू शकता. ऑफकोर्स ऑनलाईन संगीत शिक्षण हे बरोबर ना, कारण ते गुरुमुखी आणि फुडें बसूनच शिकपाचें आसा. पण त्याचबरोबर कितलीशी सोर्सीस अवेलेबल आसा. तूं कितलेशे गाणे आयकूंक शकता. खूप जुने कलाकार आता अवेलेबल आसा. तांची रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल आसा. युट्यूब चॅनला सारखे चॅनलाचेर तर सगळेच अवेलेबल आसा. जे हांव आयकतां, आमचे स्टुडंट्स हांव सांगता की प्लीज आयकयात. चिंतन, मनन आयकून तयार जाता. त्याच बरोबर रियाज तर जायच. ह्यो गोष्टी जावपाक जाय. पण आता तुवें म्हणलें तशें की पेरंट्स तितली प्रोत्साहन दिना. खंय तरी मागीर कांयच जमना जाल्यार मागीर चल तूं म्युझिक कॉलेजीन चल अशेंय बी चल्लां. तर हें जावपाक जायना. तोय एप्रोच आसपाक जाय. पण म्हाका दिसता गोवा गव्हर्नमेंटान एक विचार परत करपाक जाय कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पण एक ओव्हरऑल एक पॉलिसी जावपाक जाय गोंयांत. बरोबर. एक प्रोग्राम जावपाक जाय. एक स्ट्रक्चर निर्माण जावपाक जाय जेणे करून गोंयांत प्रोफेशनल सिंगर्स रेडी जातले. परत एकदा सांगता की गोंयांत खूप बरे कलाकार आसा. सारकें. नवीन आमचे स्टुडंट्स किंवा नवीन आमचे जे भुरगे दिसतात तातूंत खूप बरी तांचे कडेन कला आसा. पण तांकां व्यवस्थित मार्गदर्शन आणि तांकां गव्हर्नमेंट प्रोत्साहन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून परत हांव म्हणटा कारण आतां आमी कलकत्ता हांव जेन्ना वता एसआरए संगीत रिसर्च अकॅडमी म्हणा किंवा आमची पंडित अजय चक्रवर्तीची श्रुतीनंदन ह्या वास्तूपेक्षा मोठी वास्तू न्ही. आमची कला अकादमी खूप बरी वास्तू आसा. ती वास्तू पळयल्यार कला अकादमी पळयल्यार कला अकादमी खूप बरी आसा तांची कंपॅरिझन. पण थंय एक्झॅक्टली. बरे नॅशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तयार जाले. कारण तसे गुरू आसात. तशें मार्गदर्शन आसा आनी तशें तांचे ध्येय आसा. तशें तांचे ऑब्जेक्टिव्ह आसा. आमची ऑब्जेक्टिव्ह ओरिएंटेड नाच, टार्गेट ओरिएंटेड नाच. आता हांवें आमचे अकॅडमीन संजीवन म्युझिक अकॅडमीन गायना बरोबर सारंगी वादन स्टार्ट केलां. अरे वा. सारंगी शिक्षण त्याच्या खातीर हांवें भायल्यान गुरू हाडला आनी आमची टार्गेट आसा विदीन 5 years एटलिस्ट गोंयांत 2 सारंगी वादक प्रोफेशनल तयार जातले. से टार्गेट बेस्ड
एक प्रोग्रामींग जावपाक जाय आनी ताचे खातीर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. सर एक म्हत्वाचो एक क्वेश्चन आशिल्लो. आता जर आमी गोंयची जी तुमी जशें म्हटलें की लेखक जे आशिल्ले तांच्यांनी इतली बरी कविता बरयल्यो, ताका मागीर म्युझिकूय इतल्यो बऱ्यो मेळ्ळ्यो. पूण हे ज्यो कविता सुद्दां आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे आमचें जेन्ना लिबरेशन आशिल्लें त्याच्या पयलींच्यो कांय कविता आसा किंवा जेन्ना आमचे ओपिनियन पोल आशिल्लो तेन्नाच्यो कांय कविता आसा. ह्यो सगळ्यो कविता रिव्होल्युशनरी टायप सुद्दां आसा. आयज काल रिव्होल्युशनरी कविता खूब कमी दिश्टी पडटा काय किंवा रिव्होल्युशनरी मनूच जायना काय लोकांचे. ह्या गोष्टीक तुमी कशें पळयता? परत एकदा ते क्रिएटिव्हिटीज पण आसा अशें आजकालय तरुणी आमची खूब बरी बरयता, ना अशी ना. पण तुमी म्हणले तशें जे पयलीं बरोवप जालें आनी आतां जे कंपेर केलां ताका आमी कितें म्हणटा ती जी क्रिएटिव्हिटी जाय ती दिसना. ओके. बरोबर आसा. म्हाका दिसता खंय तरी आमी शिक्षणान ते कमी पडटात किंवा पयलींचे शिक्षण हे वेगळें आशिल्लें, शिक्षण पद्दती वेगळी आशिल्ली. आतांची शिक्षण पद्दत वेगळी आसा. पयलीं आमचे भाशेन आमचे कोंकणी मराठी भाशेन खूब बरें बरयलें गेलें. आज चडशे आमचे युवक जे इंग्लीश मिडियमान वतात आनी तातूंत जी लोकल लँग्वेजीन जे बरोवप आसा आनी तातूंत जी क्रिएटिव्हिटी जाय ती दिसना. बरोबर आसा. ताजी कारणां खूब आसात. पण ते लिखाण आनी आतांचें लिखाण हाचें कंपॅरिझन केल्यार तें लिखाण खूब उच्च दर्जाचें आशिल्लें. खूब फरक आसा. त्या टायमार तें शिक्षणूय तशें आशिल्लें. तें आतां ना अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे त्यो कविता, त्यो ज्यो मनांतल्यान ज्यो कविता निर्माण जातल्यो, देशभक्तीच्यो कविता निर्माण जातल्यो, गोंयचे बद्दल ज्यो कविता निर्माण जातल्यो, त्यो आतां जायना. बरोबर. किंवा तातूंत ती प्रतिभा दिसना. बरोबर आसा. बरोबर. सर हो एक विशय वेगळो आसा तर साहित्यीक विशय आसा. बरोबर. म्हणजे एज्युकेशनूय तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर. सर हय. तुमची सगळ्यान म्हणजे तुमची पर्सनल सगळ्यान आवडटे गाणे खंयचे अजून पर्यंतचे? अरे बापरे. हो खूब तशी खुबशीं गाणी आवडटी आसा. आतां वेगवेगळे क्षेत्र आसा. आपूण फिल्म क्षेत्र म्हणा तर लता मंगेशकरांची गाणी आसा, आशा भोसलेची गाणी आसा, भावगीतान परत सुधीर फडके, सुरेश वाडकर माझे जे गुरू आसा तांची गाणी आसा. नाट्यगीत एक वेगळें क्षेत्र आसा. दीनानाथ मंगेशकर, बरोबर. प्रभाकर गारकर. सो अशी वेगवेगळी गाणी आसा. प्रत्येक कॅटेगरींतली वेगवेगळी गाणी आवडती असतात. त्या एक गाणं एक दोन घेवप गाणी मुश्कील सांगप जातलें. म्हणजे ते अन्याय जातलो. सर फ्युचर पण तुम्ही जेन्ना म्हणलें की गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें, हाय. ते गाणें बी खूब बरें आसा. म्हाजें आवडतें गाणें आसा आनी ते खंय गेल्यार हांव ते म्हणपाचो प्रयत्न करतां. बरोबर. थँक सर. पूण एक लास्ट क्वेश्चन विचारपाक सोदता. फ्युचर आमच्या गोवन म्युझिक इंडस्ट्रीचो तुमी खंय पळयता? प्रयत्न चालू आसा. सरकारा तर्फे बी प्रयत्न चालू आसा. खंय कमी ना. तर कला अकादमी परत रिनोव्हेशन चालू आसा आनी कला अकादमी परत एक बरो प्रोग्राम तयार जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसा. हांवूय इन्वॉल्व जावपाक सोदता जर म्हाका आपयलें जाल्यार. कारण कला अकादमी सारक्या वास्तून खुबशें कितें आमी तयार करूं शकता संगीताच्या बाबतींत. जशें हांवें परत परत म्हणलां, आतांय म्हणटा की आमची जी यंगर जनरेशन आसा जेंका हांव आतां शिकयता आमचे अकॅडमीन, ते खूब टॅलेंटेड आसा. तांकां खूब स्कोपूय आसा. सॉरी स्कोप म्हणणे पेक्षा तांकां सोर्सीस खूब बरे बरे अवेलेबल आसा. खूब आयकुपाक मेळटा. पण जशें मार्गदर्शन मेळपाक जाय तें मार्गदर्शन मेळना. जशी तयारी जावपाक जाय ती तयारी जायना. जशी डेडिकेशन आसपाक जाय, जशी कंटिन्युटी आसपाक जाय, जसो रियाज जावपाक जाय तो जायना. पूर्ण वेळ संगीतान विचार करपी पेरंट्स आनी तांकां तांचे भुरग्यांक फुडें हाडपी पेरंट्स आमकां जाय. सरकारानूय ताजेर एक बरो विचार करून एक बरो ओवरऑल जो टार्गेट ओरिएंटेड प्रोग्राम तयार करपाक जाय जेणे करून गोंयांत बरे गायक गायिका वादक तयार जातले. आतां आमचे कडेन रवींद्र भवन आसा. प्रत्येक कडेन गाण्याची फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. पूण जे ओवरऑल जो प्रोग्राम आसा शिकोवपाचो तो बरोबर ना. हें हांव सरळ सांगूं शकता. बरोबर. कारण भायले जेन्ना परफॉर्मन्स हांगा येता आनी आमची परफॉर्मन्स जेन्ना पळयता आमी तेन्ना ते कंपॅरिजनान खूब खंय तरी आमी कमी आसतात. आमचे अकॅडमीन हांव तो प्रयत्न करता की परफॉर्मन्स ओरिएंटेड शिकोवप आनी तसोच प्रोग्राम तयार करप. अशें करपाक जाता आनी तशें फ्युचर गोंयांत खूब बरें आसा. सारकें. फॅसिलिटीज आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. फक्त आमची एक जिद्द जी जाय आनी डेडिकेशन जाय तें आसपाक जाय आनी जातलें.
बरोबर. आम्ही खूप बऱ्यो गजाली आयकल्यो सर तुमचे कडल्यान आनी म्हाका दिसता तुमच्या सारके जर गुरू मेळत जाल्यार अवश्य हे डेडिकेशन एक पूर्ण समर्पीत करप म्हणटा गायना खातीर किंवा जे तूं शिकता ताच्या खातीर ह्यो नक्की गोश्टी जातल्यो. आमच्या गोंयांत जंय प्रत्येक सोमारा शंकराच्या देवळान आमी भजनांक वतात, भजन करतात आनी ही आमची संस्कृती. थंयसर जायते नवीन नवीन भुरगे वाद्य शिकता, गायन शिकता. ते जरी आपल्या लेवलचे जायना पूण सुरवात तरी करता. तांकां एक बरी वाट मेळप खूब गरजेचें आसा आनी हेच सरान बऱ्या तरेन आमकां एक्सप्लेन करून दिल्लें आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुमी आयले, आमकां जॉयन जाले आयच्या ह्या दिसा आनी थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आनी फुडल्या स्वातेर आमच्या बरोबर आसतले नितीन सरदेसाय आनी मुकेश कुमार आमच्या बरोबर ह्या आमच्या आयच्या कार्यावळीन. सो पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.